नमस्कार पोया प्राइम खबरो तेरेखोल न्हंयतले रेंजिंग बंद करपाचो ग्रीन ट्रिब्युनलाचो कंपनीक आदेश मागलो रिपोर्ट केंद्र राज्य सरकार आनी कंपनीक जाप दिवंक 2 सप्तकांचो प्राझ राष्ट्रवादी काँग्रेसीत वचपाचेर बाबूश तळ्यात मळ्यात शरद पवाराच्या वाडदिसा उपरांत बाबूशाचो निर्णय मात बाबूश येता म्हण राष्ट्रवादीच्या कांय फुडाऱ्यांक धाकधूक विजिलन्स खात्याचे एसीबी वेल्यान एसपी बॉस्को जॉर्जाक निखळायलो ट्रान्सफर मारलो कंट्रोल रूम आनी सेक्युरिटीत बॉस्कोच्या जाग्यार आयपीएस व्हीए गुप्ता अकुशल कामगारांक थारायल्लो कमीत कमी पगार युनियनाक मान्य ना युनियन 600 रुपयांचेर ठाम सरकारा कडेन बसका फिसकटली गोंयांत एक्स्केलेशन क्लॉज लागू आनी एफसी गोवा केरळा वचपाक सरले भायर आयएसएल सीझन 2 ची केरळ आड एफसी गोवा मॅच आयतारा 3 दीस एफसी गोवाचो कॅम्प कोचीत खबरो विस्तारान तेरेखोल न्हंयतल्या ड्रेजिंगा आड आवाज काडटल्यांक ग्रीन ट्रिब्युनलान थाकाय दिल्या किरण पाणी पोर्ट कंपनीन तेरेखोल न्हंयतले ड्रेजिंग बंद करचे म्हण राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान अंतरीम आदेश दिला पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान तेरेखोल न्हंयच्या तोंडाचे इन्स्पेक्शन करून 2 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हण ट्रिब्युनलान सांगला फुडली सुनावणी 21 डिसेंबराक जातली केंद्र राज्य सरकार आनी कंपनीक 2 सप्तकां भितर जाप दिवची पडटली तेरेखोल न्हंयचे ड्रेजिंग करपाक दिवचे न्ही म्हूण केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीचो एकलो वावुरपी एनजीटीत गेल्लो तेरेखोल न्हंयच्या तोंडार कसलेच तरेचे ड्रेजिंग करचे न्ही म्हूण ट्रिब्युनलान किरण पाणी पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक आदेश दिला पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन करचे आनी 2 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण ट्रिब्युनलान आदेश दिला तेरेखोल न्हंयच्या तोंडार बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या कागाळीची दखल घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्यान थंयच्या रेवेच्या पट्ट्यांकडेन कोण मेतेर जाल्यात जाल्यार इन्स्पेक्शन करचे म्हूण ट्रिब्युनलान उपजिल्लोधिकाऱ्याक आदेश दिला तेरेखोलचे ड्रेजिंग प्रकरणात राज्य सरकार केंद्र सरकार आनी खाजगी कंपनीन 2 सप्तकां भितर जाप दिवची म्हूण एनजीटीन आदेश दिला केसीचेर फुडली सुनावणी 21 डिसेंबराक जातली केरी आनी किरण पाणी गांवच्या अस्तित्वाक धोको जायत म्हूण पारंपारीक नुस्तेमारी काबार जायत म्हूण केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समिती न्हंयतल्या ड्रेजिंगाक विरोध करता प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी राष्ट्रवादी काँग्रेसीत वचपाचेर बाबूश अजून तळ्यात माळ्यात करता राष्ट्रवादीचो सर्वेसर्वा शरद पवाराचो वाडदीस 12 डिसेंबराक थंय पवाराक मेळ उपरांत एनसीबीत वचपा विशीं कितें ते थारतले म्हण बाबूश उलयता बाबूश राष्ट्रवादीत बिनशर्त येतलो मात पक्षाचे अस्तित्व आनी तळागाळांतल्या कामाचे कशें ताजेर खंय तो फाटी फुडें जाता बाबूश राष्ट्रवादीत गेलो जाल्यार पक्षाची तांक वाडटली मात तो पक्ष बळकायत म्हण पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांक धाकधूक जाल्या सांताक्रूजचो आमदार बाबूशान एनसीपीत वचपा विशीं अजून कांयच निर्णय घेतिल्लो ना बाबूश राष्ट्रवादीन वता म्हूण खबरो पातळूंक लागिल्ल्यान प्रुडंटान आमदार बाबूशाक थेट कितें तें विचारलें तो म्हणटा एनसीपीक वचपा विशीं अजून कांयच निर्णय घेवंक ना राष्ट्रवादीचो सर्वेसर्वा शरद पवाराक ताच्या वाडदिसाक बाबूश मुंबय मेळटलो शरद पवारा बरोबर पयली बसका जाल्या मात बसकेत ठोस असो कांयच निर्णय जाल्लो ना म्हूण बाबूश सांगता बाबूशाच्या लागींच्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांच्या हालचालींचेर लक्ष दवरून आसा ताळगांवांत राष्ट्रवादीन वावर वाडोवंक जाय म्हूण बाबूशाक दिसता बाकीच्या मतदारसंघांनी उमेदवार वेंचून हाडपाचो विश्वास दिससर बाबूश एनसीपीत वचपाचो ना हें तितलेंच खरें 2017चे विधानसभा वेंचणुकेत राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसीची युती जातली काय कितें हाजेरूय बाबूशाचो निर्णय निंबून आसा एनसीपीन 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालचे परस कांय मोजकेच उमेदवार घालचे अशें बाबूशाक दिसता तातूंतय भितर राष्ट्रवादीन दक्षिण गोंयांत चड लक्ष घालचें अशें बाबूशाचें मत दक्षिण गोंयांतले काँग्रेसीचे मतदार एनसीपी कडेन येवंक शकता म्हूण बाबूशाचो अदमास राष्ट्रवादीच्या कांय फुडाऱ्यांक मात बाबूशाच्या राष्ट्रवादीक जॉइन जावपाचेर प्रस्न पडला कांय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिपाक मेळून बाबूशाचेर विचारलें बाबूश एनसीपीत जॉइन जातलो ताचे बरोबर उलोवणी चालू आसा म्हूण जुजे फिलिपान बाकीच्या फुडाऱ्यांक सांगलां बाबूशाक एनसीपीक कित्याक जॉइन जावचेशें दिसता काय म्हूण फुडाऱ्यांनी जुजेक विचारलें मात जुजे तांकां सातिस्वेत करपा सारकी जाप दिवंक शकलो ना
बाबूश राष्ट्रवादीक बिनशर्त जॉईन जातलो इतले मात जुजेन एनसीपीच्या बाकीच्या फुडाऱ्यांक सांगला। बाबूश एनसीपीक जॉईन जावन हळूहळू गोंयांत पक्षाचो ताबो घेवंक शकता आनी फुडाराक राष्ट्रवादीचो प्रदेशाध्यक्षाचो दावेदार जावंक शकता म्हूण एनसीपीच्या एका गटांतल्या फुडाऱ्यांच्या कपलाक आटयो पडल्यात। तिसवाडी तालुक्यांत कमीत कमी 3 आमदार वेंचून हाडपाची बाबूशाची तांक आसा। बाबूश अपक्षांच्या अलायन्साक जॉईन जालो जाल्यार थंय ताका चड वजन आसचें ना। अपक्षांच्या अलायन्साचें फुडारपण आमदार विजया कडेन। गोंय विधानसभेची वेंचणूक वर्साचेर तेंकल्या। बिहारा भशेन गोंयांतूय महागठबंधनाच्यो अपक्षांनी हालचाली सुरू केल्यात। बाबूश एनसीपीत आयलो जाल्यार पक्षाक नेट येतलो आनी एनसीपीच्यो राजकीय हालचाली गोंयच्या राजकारणांत वाडटल्यो। बाबूश राष्ट्रवादीन वतलो काय अपक्षांच्या गठबंधनाच्या वाटेन रावतलो काय एकोडो रावन मोठ्या राजकीय पक्षाक तेंको दितलो ते बाबूश 12 डिसेंबराक शरद पवाराक मेळे उपरांतूच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। सरकारान अकुशळ कामगारांक थारायल्लो 284 रुपया कमीत कमी पगार युनियनाक मान्य ना। कायदेशीर सल्लो घेवन सरकारान मिनिमम वेज वाडोवची म्हण कामगार फुडारी मागतात। कामगार मंत्री आवेर्तान युनियनाचे फुडारी कामगार आनी उद्देजकांच्या शिष्टमंडळाची शुक्रारा दुसऱ्या फावट बसका जाली। अकुशळ कामगारांक मिनिमम वेज दिसाक 600 रुपया करची म्हण युनियन मागतात। गोंयांत पयलेच फावट खंय एस्केलेशन क्लॉज लागू केला। Today we took part in the deliberations of the minimum wages committee and board. The unions have taken a categorical stand that the minimum wages for unskilled workers with a linkage to the neutralization of the cost of living cannot be less than rupees 600 per day, and it is unfortunate that the government has notified a minimum wage of 284. We have given our view to the Honorable Chairman, Mr. Avertano Furtado, and everyone, all the dignitaries. We have called upon the government to take a judicious view and fix the minimum wages not less than rupees 600 per day. We had a lengthy discussion with the industrialists as well as the union leaders. The only decision we could come, we have to take care of the industries as well as the workers. In most of the states in the country, they have adopted the escalation clause, and Goa state had not adopted it. So it was a big thing for the Labour Department that the Goa state has for the first time adopted this escalation clause. विजिलन्स खात्याच्या एसीपी वेल्यान एसपी बॉस्को जॉर्जाक काढलो। ताका कंट्रोल रूम आनी सेक्युरिटी ट्रान्सफर मारला। आयपीएस व्हीए गुप्ता बॉस्कोच्या जाग्यार एसपी एसीबी म्हण ताबो घेतलो। हालीं तेंपार बॉस्को आनी पुलीस खात्याचे वाचताले। एका बिल्डरा कडच्यान लाच मागली म्हण एसीबी पणजेच्या एका पीएसआयची चवकशी करताली। पुलीस खात्यांत बॉस्को चडूच मेतेर जाता म्हण कांय जाणांक कोतर गेले, मात विचारल्यार खात्यांतले अधिकारी ती नित्याचीच गजाल म्हण कानार केंस काडटात। घेवया एक विराम।